येता हांव आमी आसा हांगा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जो पावस चालू आसा काल एक 4 दीस जाले कंटिन्यू पावस चालू आसा. तुमी पळयता एक घरांक आसा आमी हे धडे म्हणटा ते गांवांक पयलां उदक भरलां. आतां आमी तेंची घरा भितर ते सांगता फाटले सायडीन सुद्दां उदक सायडीन न्हंय आसा तेजी लेवल जे वाडलेल्यान हांगा जे आसा डेंजर लेवलाचे आनी वयर म्हणटरी उदक आतां सद्या वाडत आसा. हे पळय पळयता हे स्टेप्स आसा तेंचे. हे उदक केन्ना भरलें गे? सकाळीं भरलां. सकाळच्यान रातीच्यान भरत आशिल्लें. आतां सकाळीं म्हणल्यार हांगा पावलें. चारय वाटेन भरलां. तुमी पळयता हे पळय तेंचे घरांक आसा आमी. हे पळय गॅलरी तेंची उदक सगळें अशें वचपाचें. आतां पळयता चारय वाटेनचें चारय वाटेनचें उदक भरलां. तो पळयता हे पळय तेंचे बागायतदार पळयलां फूल उदकान भरलेले आसा. हे तुमी आसा सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी धडे म्हणटा ते गांवांक. खंयच्यान वचून ते पेट्या घालले हे पळय हे तेंची फाटली दार. हे पळय किचनाक आतां पळय उदक भरलेलें आसा. सगळें उदक सगळें उदक आनी हांगा सुद्दां तेंगेलें आतां थंय बांदकाम चिऱ्याचें आसा म्हणटरी चड वेळ उदक आसलें तरी उदकांक जर उरलें हांगा कोसळपाचो भंय आसा तेंगे घरान. तुमी पळयतात हे पळय आतां तुमी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी जे पावसान जसो धुमाकूळ घातला हे आख्खे गोंयांक जे गोंयांक आमकां केन्ना अशें फ्लड येना. हे असले फ्लड पळोवपाक आतां सगळे रिवर्साचे उदक जेंची पातळीचे वयर डेंजर पातळीचे वयल्यान व्हांवपा लागला. हे आतां उदक भरपा लागले. सकाळीं उदक लेवल राती अशें आशिल्लें काय आतां वाडलें. आतां संवराचे सामके वयर चडपा लागले. पयलीं मातशें सकयल आसलेलें आमकां तितली खबर ना. पयलीं येवन वयतालें सकयल पण हे फावटी सामकें घरां बी येयलें ह्याच वर्सा. अशें आतां उदक भरलां पळय पळयताय पळय उदक सगळें घरां भरलां. तुमी हे पयलीं कितलें अशें जाल्लें आनीक फावटी? 10 वर्सां पयलीं जाल्लें. हय पूण घरां पावूं नाशिल्लें. हें फर्स्ट टायम घरां पावलां अशें घर भरलें. तुमी पळयता तेंकां खंय तरी आतां हे टेंशनाची सिच्युएशन आसा हांगा. कित्याक हे जर पावस कमी जायना अशेंच उरता जाल्यार परत उदकाची लेवल वाडटलें काय अशें. हे पळय तेंची घरां समोर आसा आमी. स्टेप्स आसा सकयल मागीर लेवल आसा. हांगा लोक एक पॅन्डेमीक टायमांतल्यान भायर सरते आसा. आतां पळोवपाक पावसान घातलें ते आनीक लोकांक हांगा एक सिच्युएशन क्रिएट जालां जें. तशेंच आमी आतां हे धडे सावड्डे गांवां आसा तशें आतां तुमी पळयता मुखार सरावंडींग आतां हेजेर कंट्रोल म्हणटा तें निसर्ग दवरूं शकता. ज्या प्रमाणे वातावरण अशें निर्माण जालां जे भयानक वातावरण निर्माण जालां जें जर सांग्यार जावं खंय जावं जे उदकाची लेवल आसा पळय जे रिवर्स ती पातळी वाडत आसा उदकाची जे बारीक गांवांक जी न्हंय आसा तुमी पळयतात तुमी लायव्ह आसात गोंयकारपण. Huh?
जा. ना बायक घे लायव्ह दवरता बायक घे. आतां आमी सावड्डे गांवांत वचो बायकान या मातशें लागीं आसा तुझे यो बायक घे. हय वयता हां यो बरें हां बरें बरें. आमी आतां अशेंच मुखार वयतात चलून जे सद्याक धड्या गांवांक जे वातावरण आसा जे फ्लड्स जाल्यात ज्यो लोकांली बागायतदारी व्हांवून गेल्या ते बद्दल तुमकां लायव्ह पिक्चर दवरता. अशें खुबश्यो गांवांक आतां हे फ्लडान इफेक्ट जाला. हांगा खंय तरी हाय अलर्ट डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्लें कित्याक जो तरेन पावस पडटालो ते प्रमाणे उदकाची लेवलूय वाडटा. हाडून दवरल्या भाटांत रावताली उदक भरलें सगळी फॅमिली सगळी हांगा येवन रावल्या. बारीक भुरगीं आहा तेगेली बारीक भुरगीं. तुम्ही खंयच्यान येयल्या? तू आप किधर के है? मैं झारखंड का हूँ। तो आप इधर काम करते हैं? जी मैं काम करता हूँ खेड़े में। तो इधर रुके हुए क्यों रुके हुए? पानी बहुत बार हम लोग का रूम में पानी घुस गया। हाँ इसके लिए इधर जी इसके लिए। कितने बजे आया? मैं 3 बजे रात में। हाँ ठीक है. बारीक भुरगीं ना तो उदका सत्य परिस्थिती हांगा ही तरी गांवांची जे पळयता तुमी बागायतदारा उदक आतां सद्या पळयता तुमी गांवांची वॉटर लेवल वचपाक मेळटा. पळयता तें उदक आसा सायडीन घरां आसा रोडाक जी न्हंय आसा ते न्हंयचें नांव कितें? ही आमची जुवारी ही आमगे जुवारी हो आमगे एक बारीक व्हाळ आसा जो आमी गांवांत. आनी हो आमी जो हुंवार पळयता हो कितले वर्सांनी जवळ जवळ 10 वर्सांनी असो हुंवार परत येयला. हे 10 वर्सां पयलीं असो हुंवार येयल्लो. आनी जर तर आमी आयज जर पळयलें जाल्यार हांगा आजून तरी पर्यंत खंयचो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी येवना, कोण पुलीस ना, कोण मामलेदार ना, कोण सरपंच येवना आनी कोणें कसलेंच हांगचो जे रेस्क्यू ऑपरेशन आहा तें आजून कोणें हातीकूय घेवना. हे केन्ना लोकांले घरां उदक वयतकीर मागीर तुमी लोकांक हें करतले केन्ना घेवपाचें रेस्क्यू ऑपरेशन हातीन लोकांक सेव केन्ना करपाचें? जेन्ना रेड अलर्ट केन्ना दिल्लो लोकांक खबर आसलेलें गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी की ही परिस्थिती निर्माण जावपाची आसा जाल्यार गव्हर्मेंटान हांगा मशिनरी हें करपाक जाय आसलेली, डिप्लॉय करपाक आसलेली. एटलिस्ट पुलिसांनी येवन इन्क्वायरी तरी पळोवपाक जाय आसलेलें. आजून तर कोण येवकूच ना हांगा, पळोवपाकूय येवना ना कितेंय ना, कोण पंच येवना, कोण कानी कोण ना. मागीर ही परिस्थिती लोकांली कशी? लोकांची घरान उदक पावत गेले भितर पावले आनी उदक वाडत आसा. आतां आमी राती जी न्यूज आयकला की डॅम सावली डॅम डॅमेज जालो म्हणून. जर हो डॅमेज जालो डॅम जाल्यार ते उदक सोडले डॅमाचे जाल्यार आनी सगळे घरांनी हें आसा रिस्क आसा. लोकांनी हांगा कशें रावपाचें? हें उदक आतां पळयलें जाल्यार पळय हें कितले हायटीचेर उदक येयलां. हांवें पळय घरान लोकांले घरां पावपाक गेलें उदक. आमी जो धडे गांवांक आसा जे आतां ही सायडीन बागायतदार आसा तेका तेकून न्हंय व्हांवता ती जुवारी आसा तेजी लेवल वाडलें ना. सगळे एक स्थळाचेर येयल्ले. जर पावस हो वाडटा, पावस जर कंटिन्यू झडटा जर त्या उदकाचो लेवल आनी वाडूं शकता. म्हणटरी ते सांगता तशें खंयचीच
गव्हर्मेंट मशिनरीन अजून हेजून लक्ष आमी घालना. गव्हर्मेंट मशिनरी कडेन मागता जाता तितली बेगीन येवन हांगा इन्स्पेक्शन करचें आनी लोकांचेर नजर दवरची, कित्याक हांगा रातची 3 सुमार जे भाटाक काम करपी फॅमिली आहा ते रातची 3 येवन आमी तांकां खंय तरी जिमाक तांकां आश्रय दिलो. म्हणजे गव्हर्मेंट मशिनरी आयज लोकल आमचो पंच ना जो मिनिस्टर ना हेंची कोणाचेच हांगा लक्ष ना आनी फूल सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी सामकी डॅमेज जाल्ली कडेन आसा. टोटल सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी फूल डॅमेज जाल्ली कडेन आसा आनी आयज लोकांक घरा भायर सरपाक भंय दिसता. लेवल वाडत आसा. ही परिस्थिती सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीची जी आसा आनी देडे विलेजीची जाये घर आसा जे लोकांक आतां तर भायर सरपाक मेळना, कित्याक हेवटेन उदक भरला आनी तेय सायडीन उदक भरला. ते लोकांक आतां तर बाजारांक वचपाक वाट ना आनी कांय ना. हें उदक ही न्हंय आसा न्हू तेकून हांगा. हय. ही ही न्हंय म्हळ्यार बारीक आमचो बारीक व्हाळ आसा फुल जाली आनी काय जो ना? तो मुखार आसा ती जुवारी न्हंय. ओके. तुम्ही लायव्ह आसा गोंयकार पण हांगा फोटो काडटा. हां तुम्ही लायव्ह आसा पळयताय पळय कमी कमी हांगा लेवल वाडत आसा. हांची लेवल खूब वाडलेलें आसा. तशेंच पळयलें तुमी घरां आतां ते मुखार आनी घर आसा म्हणटकीर दोनूय सायडीन खंय तरी इफेक्ट जाता आनी लोक सांगता प्रमाणे हांगा सांगता पळय ते प्रमाणे हांगा उदकाची लेवल वाडत आसा. आमी आसा सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे धडे ह्या गांवांत. ना कुठे गे आमी लायव्ह आशिल्ले गोंयकारपण हेजेर.